धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. हेने स्तेफान देवाचे कृपेन आणि सक्तेन भरून लोकांमध्ये व्हड आश्चर्याने खुणा दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनेगोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनच्या, अलेक्सांद्रियाच्या, सिलिसियाच्या आणि आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्तेफानाचे जाणवाये आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतालो त्या उतरा विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे नेमते जाले ना. हें आयकून नीतीसभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आणि ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आणि जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान भोबो घाल्यो आनी आपले कान धांपले. उपरांत सखडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षी घरांनी आपली वस्त्रां सावल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयां सरशी दवरली. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतालो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां नीतीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जेरबांद मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. भाऊ भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्ण दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यान थीर रावता तो बाचाव जातलो. देवाचे उतार हे.